भाजपान जे वेस्ट बेंगॉलात केलां तेंच ते गोंयांत करपाक सोदतात. पूण भाजपाक तोंड दिवपाक तृणमूल पुराय तयारीत रावल्या. तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी लव मामलेदारान भाजपाक शिटकावणी दिल्या. पोस्टरांक काळे लावपाची संस्कृताय भाजपान युपींतल्यान हाडल्या, पूण आमी तांकां गोंयची संस्कृताय दाखयतले, तृणमूलाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. विरोधी विचार मांडले वा जांचे विचार पटना तांच्या तोंडाक काळें पुसप, पोस्टरांचेर काळो रंग लावप ही संस्कृताय कांय वर्सां सावन गोंयांत येयल्या. तृणमूलाकूय त्याचो अणभव येयला. तृणमूलची बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीक येवकार दिवपी पोस्टर गोंयभर लायिल्ले, पूण ती गोंयांत येवचे आदींच हे पोस्टर पिजून उडयले. कांय पोस्टरांक काळें पुसलां. हे भ्याड कृतीचो तृणमूलाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केला. गोंयांतल्यान भाजपाक घरा धाडटलेच असो निश्चय केला. कालच्यान पयरच्यान आज सकाळी कंटिन्युअस आमकां व्हिडिओ क्लिप्स मेळटा, फोटो मेळटा सोशल मिडियाचेर, जेतून TMCचे पोस्टर, ममता दिदीचे पोस्टर पिनप, तेजेर काळें फसप, तेजेर बुरशे भशेन बरोवप, हें सगळें पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता हें मी फर्स्ट टायम पळयता. म्हाज्या लायफान हांव इतलें हेट्रेड फर्स्ट टायम पळयता. प्रश्न हे करता, विचारांत येता, ही शांतादुर्गाची भुमी, हांगा सगळे शांतेन चलता, सगळे शांतकायेन लोक चलता. अशा वेळार ही विट्रोलीक नेचर खंयच्यान येता, द्वेश खंयच्यान निर्माण जालो आमकांच कळना. इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे म्हाका दिसता, आनी आय एम 100% शुअर की इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे आमी पयर 9 पॉयंट चार्जशीट केलां ते चार्जशिटाचेर BJPक कांयच उत्तर ना दिवपाक. नाजाल्यार दितले आशिल्ले, लोकां कडेन येतले आशिल्ले. हे चार्जशिटाक भिल्या आनी त्या खातीर ते सगळे हे जाळपोळ, जळप आनी कितें कितें सगळ्यो एक्टिविटीज करता. जे वेस्ट बेंगालाक केल्लें BJPन तेच ते गोंयांत करपाक पळयता. हातून अजिबात दुबाव ना. समाज वावुरपी प्रतिभा बोरकारानय भाजपा सरकाराचो फोग काडलो. ममता बॅनर्जी ही फुडारी गोंयांत येवची आदींच तिच्या पोस्टरांक काळे पुसपाची संस्कृतीचो तिणें निशेध केलो. गोंयकारांकय आवाहन केलें. जाल्यार प्रिया राठोड विचारता, आमचो गोंयचो CM भियेवपाची गरज ना म्हणटा, जाल्यार ममता बॅनर्जीक तो कित्याक भियालो? भाजपाचे जिखपाचे दीस सोंपले. आयकात प्रिया राठोडाक. TMC जी गोंयांत आयल्या, आमी कांय दिवसां पयलीं आयकलां आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना. जर तांकां भिवपाची कांयच गरज ना म्हणटा जाल्यार एका बायल मनशाक ते भियाले, TMCक भियाले. हितून ह्यो जो कांड जाला आतां, ह्या कोणें केला, पोस्टर्स पिजप, डॅमेज करप, नाका आल्ली बुरशी उतरां, गोंयच्या संस्कृतीच्या अगेन्स्ट वचोन जी उतरां हांच्यांनी बरयल्या पोस्टर्सांचेर, हो कल्चर तांचो दाखयता. आनी हांगा आमकां बिफोर इलेक्शन एक रिजल्ट दाखयता, दॅट इज विक्ट्री, TMCची विक्ट्री. TMCची विक्ट्री जाता म्हणूनच TMC इज समथींग, TMC इज पावरफूल, TMC इज गोइंग टू वीन. ताका लागून हे जे BJPन कितें तरी करपाक स्टार्ट केलां, जे वायलन्स स्टार्ट केला, तातूंत आमकां फर्स्ट विक्ट्री मेळ्ळी की TMC इज समथींग. आनी तुमकां हांगासर भिवपाची गरज आसा. येस, तुमकां भिवपाची गरज आसा. जो फेर इलेक्शन करता तांकां हे सगळे वायटपणां करपाची कांयच गरज ना. बट BJP इज लिटरली डुईंग दीस. आमचे गोंयचे भुरग्यांची संस्कृती पिड्यार करतात. गोंयच्या आमच्या ह्या भुरग्यांक असले वायट बरोवपाक लायतात. काळे आवय, ममता बॅनर्जी इज लायक अ मदर. ओ कोणूय बायल मनीस, भयण कोणाची, आवय कोणाचे चली, जाल्यार तांकां ते रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवपाक नको. भारतीय संस्कृतीमध्ये एक श्लोक आहे जो खूप प्रसिद्ध आहे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. हा जो अर्थ कितें की ज्या घरान, ज्या संस्कृतीक, ज्या सुवातीचेर नारीचो, महिलाचो सन्मान जाता, थंय देवता, देव वास करता, निवास करता. आता काल परवा पासून ज्यो घडणुकी गोंयांत घडटा ताजे वयल्यान आमकां दिसता की गोंयांत महिलांचो सन्मान मान जाता म्हणून. त्या महिलेचो म्हणजे ममता दिदी आसा, ममता बॅनर्जी, ताजो
गुन्यांव कितें आसा गोंयकारांक हांव प्रस्न विचारता BJPक प्रस्न विचारता की ममता बॅनर्जी हांचो गुन्यांव कितें आसा की तुमी ताजेर इतलो बेजार आसा तुमी इतलो तुमकां राग आसा एका महिलेचेर की ताजे पोस्टर जे लिगली पोस्टर आमी लायला गोंय TMCन ताजे पोस्टर लिगली लायला ते पोस्टर तुमी फाडून उडयता पिनून उडयता त्या पोस्टराचेर कालीक पोत्ता माती पुसता ताजेर तुमी काळे पुसता ताजेर हाजो अर्थ कितें ही आमची संस्कृती न्हय गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.